म्हादई बचाव अभियान सुप्रीम कोर्टात कळसा भांडुरा प्रकल्पाचेर ही वेगळी केस चलयता। म्हादई ट्रिब्युनलात गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राची केस चलता ती वेगळी। 100 कोटी वेल्या प्रकल्पाक केंद्र सरकाराच्या रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी लागता। मात कर्नाटकाचो तसो कसलोच अर्ज केंद्रा मुखार नाशिल्ल्यान कर्नाटक एक्सपोज जाला। रिसेंटली तर तांणी उत्तर अशें दिलें की वी हॅव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क। पूण 2 ऑगस्टाचो फोटोग्राफ तांकां धाडून दितकच 3 ऑगस्टाक तांकां कळ्ळें की तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावना, कित्याक तांचें काम वॉर फुटिंगाचेर चालू आसा। परत कर्नाटकान सांगिल्लें की आमचो प्रोजेक्ट आसा तो 100 कोटी परस कमी आमकां क्लियरन्स नाका। सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें की तांचो प्रोजेक्ट आसा तो 330 कोटीचो आनी म्हणून तांकां परमिशनाची गरज आसा। तांच्या एडवोकेटान फली नरिमनान सांगलें की वी हॅव ऑलरेडी अप्लायड फॉर द परमिशन इन 2002, पूण तेंय तांच्या नजरेक हाडून दिलें की 2006 तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्लें। आनी ताच्या नंतर राजाचें पत्र आसा हो मिनिस्टराचें, एनवायरन मिनिस्ट्रीचो की तांकां परमिशन दिवना। CEC कडेन वतकच सेंट्रल एम्पावर कमिटी कडेन वतकच तांकां एनवायरनमेंट क्लियरन्स वॉज रिजेक्टेड बाय MOEF इन 2009, हेंय क्लियर आसा। कळसा भांडुरा प्रोजेक्टाक एनवायरनमेंटल क्लियरन्स ना म्हणून तें बंद करचें अशेंय त्या रिपोर्टान म्हणिल्लें आसा। आतां 3 तारखेक ऑगस्टाच्या सांगलां टू हॅव द क्लॅरिटी कर्नाटकान टू फायल an affidavit of the responsible officer stating whether the application has been made by the state government for forest and environmental clearance. If so, to whom? And give the status of the application. त्याच प्रमाण ह्या ऑर्डरीन हेंय सांगलां to direct Union of India through the Ministry of Environment and Forest if there is any application pending. So आमी मागुया की आमकां बरो रिजल्ट 17 तारखेक मेळटलो आनी ह्यो सगळ्यो एफिडेविटी जश्यो आसा तश्यो कोर्टा कडेन पावतल्यो। कर्नाटक आनी केंद्र सरकारानूय असलो कर्नाटकाचो अर्ज आसत वा प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या आसत जाल्यार ती एफिडेविटाचेर सुप्रीम कोर्टात दाखोवची पडटली। केस 17 ऑगस्टाक कोर्टा मुखार येतली। तो मेरेन कोर्टान अभियानाच्या ह्या मुद्द्याचेर दोगांय कडच्यान जाप मागल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे।